पेन्शनर्स ते पण डिपार्टमेंटांतल्यान रिटायर्ड जाला जेंची पेन्शन येतात तेगे रिप्रेझेंटेशन घेवन आमी कलेक्टर मेळपा आयिल्ले आज. हालींच तुमकां खबर आसतलें की हालींच गव्हर्मेंटान 2-4 दिसां पयलीं एक रूल पास करून घेतला की एजमुखारलो सगळो कंट्रोल पेन्शनाचो तो गव्हर्मेंटा कडेन आसतलो. पेन्शन बील पास करून घेतला. तेचे मेन प्रॉब्लेम कितें जाला की जशें जशें पे कमिशन येता त्या प्रमाणे आमगेले पेन्शनाचे इन्क्रीज जाता किंवा कमी जाता. आता ती कंप्लिटली त्यांनी बंद करपाचें प्रोविजन ह्या रुला भितर दवरला की सपोज 7 पे कमिशन लागले त्या कमिशना प्रमाणे आमकां तो रुलींग लागपाची ना आनी आमकां ते तितूंतल्यान भायर उडयतले. सो नवीन कोण रिटायर्ड जाता पळय न्ही तांकां तो रूल लागू जाता. आनी जो पेन्शन फंड आशिल्लो पळय न्ही तो पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन नाशिल्लो. आता तो सगळो पेन्शन फंड गव्हर्मेंटान आपल्या हातांत कंट्रोलात दवरला. जसो त्यांनी रिजर्व बँकेचो फंड डायवर्ट करून घेतलो पळय न्ही तसोच आता पेन्शनाचो फंड सगळो डायवर्ट करून आपल्या हातांत दवरला. मागीर जाय तशें जाय तेन्ना यूज करपाक शकता. म्हणजे पेन्शनराचो कांयच कंट्रोल आसपाक ना. पेन्शनर हे इंग्रजा पासून चालू आहा पेन्शन आनी तेचो कंट्रोल गव्हर्मेंटा कडेन पयलीं नाशिल्लो. तो हेचे कडेन आशिल्लो न्यायालया कडेन आशिल्लो. आतां ते कंप्लिटली न्यायालया कडच्यान गव्हर्मेंटान आपल्या हातांत घेतला आनी गव्हर्मेंट हेजे मुखार जो पेन्शनराचो DA म्हयन्या वाडटा किंवा 6 म्हयन्या वाडटा तो सुद्दां स्टॉप करपाचें प्रोविजन ह्या रुला भितर आसा अशें आमकां कळीत जालां. त्यामुळे आमचे सगळ्याचे पेन्शन आमचे न्ही सगळे जे इंडियेभर जे पेन्शनर्स आहा तेंचे अस्तित्व धोक्यात येयलें. आमचें पेन्शन केन्नाय बंद जावपाक शकता. इतली वर्सां सर्वीस करून सुद्दां आमकां तें प्रोटेक्शन ना जाल्यार आमी मागीर मुखार कशें करपाची ही चिंता आमकां लागून आहा. त्या खातीर आयज ऑल ओव्हर इंडिया 3 तारखेक सगळे डिपार्टमेंट रेल्वे, इन्कम टॅक्स, BSNL डिपार्टमेंट, टेलिकॉम सगळी जी गव्हर्मेंटाची पेन्शन घेता पळय तेंचा ऑल ओव्हर इंडिया स्ट्रायक चालू आहा. डेमॉन्स्ट्रेशन तेजा पार्ट म्हणून आमी आज गोंया रिप्रेझेंट करून आज आमी आझाद मैदानाची जमले आनी एक रिप्रेझेंटेशन आमी कलेक्टराक दिल्लें आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळपाक जाय, सगळे पेन्शनराक कळपाक जाय की आमचे मुखार आतां कितें वाडून दवरिल्लें आसा. देव बरें.